म्हापसा कंट्रोल त्या रुमान 9:51 भायर ते कॉलाची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. तुमकां ते कॉलरान सांगलें रॉयल पॉल हॉटेल नियर पेट्रोल पंप वागातोर हेका उदक पेटलें. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमची फायर व्हेकल आमी हांगा टर्न आउट केली. इमिजिएटली हांगासर आमी येवन ते पळयले रॉयल पॉल हेचं हॉटेल आसा तें फर्स्ट हेजे फ्लोराचेर वयले मागीर आनी फ्लोरार उदक पेटलें. इमिजिएटली आमच्या व्हेकलान आमी फायर फायटींग कितें स्टार्ट केलें आनी आमकां अशें दिसून येयलें हो खंय तरी उदक तो वाडोवंक शकता म्हणून इतलें वयर पेटलें. इमिजिएटली आमी पोडोरीम फायर स्टेशना वयच्यान रिइन्फोर्समेंट मागलें आनी विथ द हेल्प ऑफ पोडोरीम फायर स्टेशनाच्या हेजे वांगडा पयलीं आमी फायर तो कंट्रोल तो केलो आनी तेज्या उपरांत आमी आतां तो फायर कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केला. पण आमी त्या मॅनेजराक कितें विचारलें तो म्हणटा वयर स्ट्रक्चराचेर थोडें सामान आसतलें. एक्झॅक्ट तो म्हणटा कॉज म्हणटा तो सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट पूण एक्झॅक्ट तो सांगपाक नको. पूण ग्रावंडाचे वयले कितें तेजें मटेरियल कितें स्टोर केलें तेणें उडोवन ते राफ्टर्स बाकीचें कितें आसलें ते तेजें ऑलमोस्ट ते सगळें ते जळ्ळां. ग्रावंडाचे सकयल काय तिचो ऑलमोस्ट तेजें लॉस अशें कांय ना. लॉस तो म्हणटा लाखाचे वयरूच आहा म्हणटा पूण जवळ जवळ आमी 20 ते 30 लाखाची तेजी प्रॉपर्टी हांगा पेज केल्ली आहे. विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा आनी पोडोरीम फायर स्टेशन दोन्ही वॉटर टेंडर हे वापरून आमी कंप्लीट हो फायर एक्सटिंग्विश केलं. हॉटेल हे ऑपरेट आसलें सर? हॉटेल तो म्हणटा वयर म्हणटा पेंटिंगाचें काम चालू आसतलें म्हणटा मॅनेजर. तेजे हे ते रिसॉर्ट आसा 2 आसा तेजे फुडें आनी फाटीं. फुडले आतां सद्या जो खंय इन्सिडंट जाला फायराचो तो म्हणटा इट इज अंडर म्हणटा तो रिपेर म्हणटा तो. पण एक्झॅक्ट आमकां तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना पण रिपेर म्हणटा. पण एट द टायम ऑफ इन्सिडंट म्हणटा सकयल तेजे मनीसूच आसलेले ऑक्युपायड नासलेले गेस्टार. एक्झॅक्ट आतां तेजो जेन्ना आमी RM कोण येतलो तो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां. तशें आमी वयलें कितें फायराचें कितें आसा तें कंप्लिटली तेजें क्लियर तें केलां आनी हॉटेलाचें जें सेकेंड पार्ट आहा ताका कांयच तेजें लॉस तेजें तें जावना. सो वयलें तेजें ह्युमन इंजरी कितें ड्यू आसा? टू शॉर्ट सर्किट इट इज. तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटा शॉर्ट सर्कीट. एक्झॅक्ट तेणी आमकां कॉज ऑफ फायर कितें तें सांगूना. तो म्हणटा भायर आसलेले म्हणटा थोडे भितर एक्झॅक्ट तो जेन्ना फाल्यां आमकां दितलो पळय तेन्ना तें कळटलें. गोंयकर बाब जेन्ना ही आग लागली तेन्ना कोण तरी गॅस्टूय भितून आसले तांकां मातशें थोडे इजा जाल्या म्हणटा कितपत खरें आसा हें? आमी ताका विचारलेलें स्पेसिफिकली एट द टायम ऑफ इन्सिडंट तुमचो कोण तो जो आतां कोण हांगा तो प्रोडक्शन मॅनेजर आहा आनी कोण फाटल्यान तो फ्रंट ऑफिस आहा तो म्हणटा तो ऑक्युपायड नासलेले. तो म्हणटा इट इज अंडर द रिनोवेशन म्हणटा फ्रंट ऑफिस वालो. कोण बायलां आसली भितून? हां कोण आसले सर भितर? भितर म्हणटा तो कितें कोण सकयल म्हणटा वयर म्हणटा कोण नासलेले. वयर म्हणटा पेंटिंगाचे मटेरियल एक्झॅक्ट तो आतां सांगना सकयल कोण आसलेले काय काय ते तेणी इन्फॉर्मेशन आमकां पास ती करूना. आनी ताका विचारलें उदय म्हणटा तो आमी म्हणटा भायर उबे आसलेले वयल्यान म्हणटा की उदक स्टार्ट पळय जालो इमिजिएटली तेन्ना तेणें आरडाओरडी करून फायर ब्रिगेडीक आपयले. पण इंजरीज म्हणटा तो काय ना सकयल म्हणटा तेजेच कोण मनीस आसलेले इमिजिएटली भायर सरले आनी तेणी फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें.